आमची मोदल्या फावो कोणा फावो नासता फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासता फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडो जाल्यार जिवो कोडू चुरो कशा आमकां जिवी करच्या आयज देव आमचो उलयतलो कशा आमकां जिवी करच्या आयज देव आमचो उलयतलो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. इश्टानो आयज आमी सगळीं हांगासर ह्या देव मंदिरान एकठांय जाल्लीं आसात भाग्योन तांदुणेची विणवणी मागूं तेच भाशेन आमकां मेळिल्ले उपकारां पासत देवाक दिन वासूं कित्याक देव आमचो जाय तो मोग करता आनी ह्याच पासत जें कितें आमी मागतात तो दिता मागोन आसतना लेगून एक एक पावटी तो दिता कित्याक तो आमचो मोग करता पूण ह्याच मोगाक जावं आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी आमी विश्वासघात केल्लो आसा देवाचो घात आमी घेतलेलो आसा जायते पावटी ह्याच मोगाचेर आड बसून तर हे मिसाचे भेटेचे सुरवातेकूच आमच्या ल्हान व्हड पातकांचो आमी उगडास करुया आनी देवाचें बोगसुणें मागुया काळजांत तांदूक धरून म्हणुया हांव पातकी सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बापा म्हणून म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्येन सदांच सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सूर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर ह्या वेळार आमची देसावां देवा मुखार आमी घालुया जायत्या जाणांनी आपणा पासत माग म्हणला जावं तोणी पिडेंत आसात जावं तोणी आपल्या जिविताच्या प्रश्नांनी घुसपल्लीं आसात तांचो आमी उगडास करुया खरीत भाशेन भुरग्याच्या देण्या पासत मागतलीं जावं आपल्याक सांगाती मागतलो तांचोय आमी उगडास करुया आनी भाग्योन तांदुणीचे विनवणेन ही आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया प्रार्थुया सूर पदवीदारा सासणाच्या देवा जेजूच्या कोश्टा मोन्नाचो समोरून फावो त्या मोनान करून तुजे बोगसणे आमी जोडूंक पावूं आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन. इजायस प्रवद्याच्या पुस्तका वेले वाचप जुव्यानो मोजें आयकून घेयात पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात हांव जल्मुच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो
तोरसादी सारकें ताणें म्हाजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेन म्हाका लिपयलो. ताणेन म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान लिपोवन दवरलो. ताणेन म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालो, हांव निरफळी वावुरलो, बेश्टोच हांवें सगळो म्हजो जीव झोरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पोर म्हजें हक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातान आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्परांच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूं, जाकोबाक ताचे शीन पोत्तून हाडूं, इस्रायल परजेक नव्यान ताका एकठांय करूं. म्हजे आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना, जाकोबाची कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना, इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक पोत्तून हाडल्यार पावना. पूण पृथ्वीच्या शिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावोवचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड कोत्तलों. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हणुया, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तुका शरणा येता सर्वेस्परा, म्हाका कदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवनायक, म्हजें तारण कर. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्पर म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या, नश्ट्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बरवासो. म्हजे तन्ने पिरायेंत थावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मान थावन तुजेरूच पातयोन आयलां. आवयच्या कुसव्यांतसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तन्ने पिरायेंत थावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुजे ओचऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. उद्गार. स्तुति तुका Krista, Raja Sasnača. स्तुति तुका Krista, Raja Sasnača. नोमान आमच्या राया, तूं बापाक खालतो जालोय. शांत मेंढराक मारूंक वता तसो तुका खुर्सार मारूंक वेलो. स्तुति तुका Krista, Raja Sasnača. स्तुति तुका Krista, Raja Sasnača. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सगळ्यांक जिवां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेवणाक बसलोले आसतना जेजू खोंती बरीत जालो आनी हाची गोवाय दिवन ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सोच सांगता, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर करतालो काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पडूंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजू मोग करीतो जेजूच्या होड्ड्याक तिंकून आसलो. देखून शिमा पेद्रून ताका
कुणा करून म्हणलें, तो कोणाची खबर करता? ताणें आपली तोकली जेजूच्या होड्ड्यार बागोवन ताका म्हणलें, सायबा, तो कोण? जेजून परतीपाड केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी उंड्याचो कुडको बुडोवन ताणें जुदासाक, शिमाव इस्कारियोताच्या पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. कित्याक पासत ताणें अशें ताका म्हणलें, हें जेवणाक बसलेल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजूंक ना. जुदासा लागीं बोंगटीची गांठ आसली देखून परबीक आमकां गरजेचें तें घे वो गरिबांक कितेंय घाल अशें जेजू ताका म्हणटा काय म्हूण जाणांक दिसलें. म्हणटूच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोकडोच भायर सरून गेलो. रात जाली. तो भायर वेतूच जेजून म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताचे सवें देवाक महिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सवें महिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणाक सवें महिमा दितलो आनी रोकडोच ताका महिमेवून करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ तुमचे सांगाती आसा. तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण जशें हांवें जुदेवांक सांगलां, जूंय हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. शिमां पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय? जेजून परतीपाड केलो, हांव वेतां थंय तूं आतां येवंक शकनाय, पूण मागीर येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, सायबा, कित्याक हांव तुजे फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, होय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय? हांव तुका सोत सांगतां, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, एक महान विश्वासघाताची काणी हांव तुमकां सांगतां. एका रुखार आसलेलें एक फूल खंय एका मोवाच्या मुसा लागीं इश्ट जालें आनी इश्टागोत इतली वाडली खंय सदांच हो मोवाचो मूस खंय तो कोडो आसतनाच येवन त्या कोड्याक पडयतालो. तेन्ना जावन तांची इश्टागोत एक दीस हो कोडो फुल्लो आनी मोवाचो मूस खंय खुशाल जालो. शेकी म्हजो इश्ट जो एके भाशेन कोडो आसलो तो आतां फुल्ला. पूण ह्या मोवाच्या मुसान खंय ह्या फुलाक निकतेंच फुल्लेल्या फुलाक खंय विचारलें, पळे, तूं आतां फुल्ला, पूण थोड्याच दिसान रोखडेंच तूं भावतलें आनी मोडटलें. त्या पासत तुजें अमृत एके भाशेन तुजो रोस म्हाका दी आनी हांव तुका दुसरो बरो रोस हाडून दितां. जो रोस तुजे भितर आसल्यार तूं आनीक जाय तो तें फुलोवन उरतलें. तेन्ना हे फुलान म्हणलें, पूण हांवें जर तर म्हजो रोस दिल्यार हांव मरतलें. ह्यो मोवाच्या मुसान खंय परतें सांगलें, पळे, हो रोस वेगळो. हो रोस जो हांव हाडून तुका दितां तो तुका आनीक जाय तो तें फुलोवन दवरतलो. तेन्ना ह्या मोवाच्या मुसाचेर खंय विस्वास धरून ह्या फुलान खंय आपलो रोस दिलो. पूण हो मूस खंय परतो आनी केन्नाच येवंक ना. एक पावटी तो रोस घेवन अमृत घेवन गेल्लो, तो आनी परतो केन्नाच येवंक ना. तुमी म्हणटलीं, हातून विश्वासघात जालो, फुलाक विश्वासघात जालो, पूण तो महान विश्वासघात कित्याक काय? कित्याक त्या रुखाच्या सगळीं इतली साबार फुलां फुल्लोलीं तसलोच विश्वासघात घेवन खंय मेल्ली. आनी ह्याच पासत तो महान विश्वासघात. असलोच महान विश्वासघात दर एकल्याच्या जिवितांत आसा. आनी खेरीत भाशेन पवित्र पुस्तकांत व्हडलो विश्वासघात जालो तो म्हळ्यार आयज जें आमी पळयलां तें, जेन्ना
जुदासान जेजूक विकलो तेन्ना. विश्वासघात कितें काय? विश्वासघात कोण करता काय? विश्वासघात सदांच इश्ट ओ मोगाचो आसा ओ लागीं आसा तो करता. दुस्मान दुस्मानाच्यान विश्वासघात करूंक जायना. दुस्मान करता तें म्हणल्यार बदला घेता, तो रिवेंज घेता, वेंजन्स घेता. मोगाचो आसा तो सदांच बिट्रे करता. कित्याक? विश्वासघातांत जो घात घेता तातूंत विश्वास आसता, तातूंत मोग आसता. आनी ह्या पासून जाचेर हांव विश्वास दवरतां, जाचेर हांव मोग दवरतां, तो विश्वास एके भाशेन तोडटा, तो मोग तोडटा, तेन्ना विश्वासघात जाता. आनी कोण करता काय तो? जो मोगाचो, जो लागीं आसा, तो एके भाशेन आपसुवात कोणान भरता, आपलेपणान भरता, आपणाचें चिंता, तेन्ना विश्वासघात जाता. आतां विश्वासघात जाता तेन्ना आमी म्हणटात बिट्रेयल जाता तेन्ना जायती दूख तातूंत आसा. ही दूख चड भितर वेता. ही दूख बेगीन एके भाशेन ताका पेकोना. ती जायतो वेळ लागता पेकोवंक. त्या पासून शिव वर्तमानांत आमी पळयता जेजू थंयसर तोरतल्लो. कित्याक? जेन्ना ताका कळ्ळें आपलो विश्वासघात केला म्हणून तो तोरतल्लो, दुखी कोंतीन बोल्लो. जेजूक पयलो किडो कुर्सार मारूंक ना. पयलो किडो जुदासान मारलो, जेन्ना जुदासान ताका विकलो तेन्ना. आनी हो किडो चड भितर गेलो, त्या पासून ताका चड दुखलो. हो कुर्साचेर किडो लागलो तितली दूख जावंक ना. एके भाशेन ती आडमासाक तोपलो, पूण हो किडो सोमतोच काळजाक तोपलो. आनी ह्या पासून आमी पवित्र पुस्तकान एक व्हडलो महान विश्वासघात, द ग्रेटेस्ट बिट्रियल पळयता पवित्र पुस्तकान जेजूक जेन्ना जुदासान केलो तो. आतां पवित्र पुस्तकाचे आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारल्यार थंयसर आमकां जुदासाचें व्यक्तीपण दिसून येता, ताची पर्सनॅलिटी दिसून येता. तो कसलो आसलो तो? जुदास आपलेपणाचो, आपसुवातपणाचो, आशेचो तो. आनी तेच भाशेन एक व्हडलो एक्टर तो. प्रिन्स जाकोबाच्या तियात्रांत एक्टींग करूंक ना ताणें, पूण एक्टर कसलो? जेजूक मोग दाखोवपी, जेजूताय बरो आसा म्हूण दाखोवपी, पूण चोरयांक ताका विकून दिवपी. जेजून जायते ताका बरे मोग दाखयलो, संदी दिल्यो, मोगाच्यो संदी दिल्यो. एके भाशेन तो आपलें जिवीत मुदार करतलो, चेंज करतलो म्हणून, पूण ताणें करूंक ना. जावं तो ताका बरो करतालो. जाणा आसलो जेजू देव तो, मनीस पुराय देव तो. आनी जाणा आसलो कोण घात घेतलो. तरी आसतना निमाण्या जेवणाक ताका ताणें आपयलो. निमाण्या जेवणाक ताका ताणें बसयलो. ताच्यान थंयसरूच ताका मारूंक जातालो. तूं म्हजो विश्वासघात करता? कोणूय एक मनीस, नॉर्मल मनीस तसोच करपाचो, पूण जेजून करूंक ना. बोलतें जाल्यार मोग दाखोवन तो ताका चेंज करूंक सोदतालो, पूण त्याय मोगाक ताणें जबाब दिवंक ना. आसूं तरी आसतना, जाणा आसतना तो आशेचो, एके भाशेन चोरयेचो हात आसा. आपणाचें एके भाशेन जें कितें दुडू येता, जी कोण लोक दितालीं, गुरुजी हें तुका दवर म्हणून, कितेंय जेवण खावं, कितेंय दवर, हे पयशे जेजू हँडल करिनासलो, पूण जुदासा कडेन दितालो. तूं पळय, तूं सगळी राटावळ, ही जबाबदारी तूं घे पयशांची. पूण तातूंत देखून तो चोरयेन आपणाक थोडे दवरतालो. कितलोय जेजून मोग दिल्यार देखून ह्या जेजूच्या मोगाक ताणें जबाब दिवंक ना, पूण विश्वासघात ताणें केलो. पूण जुदासान जेजूचो विश्वासघात कित्याक केलो काय, हो प्रश्न जायते फावटी येवंक शकता. जुदासाक दिसलेलें जेजू एक क्रांतिकार, एक राजकीय सोडवंडार म्हूण. एके भाशेन रोमकारांचेर आड झुजोन एके भाशेन आपलें राज तो स्थापतलो आनी आपूण राजा जातलो, आनी व्हड राजा. आनी तो राजा जाल्या उपरांत आपणाक ती जबाबदारी मेळटली, पयशांची जबाबदारी, पयशे हँडल करपाची. पूण जेन्ना तो पळयता जेजूक एके भाशेन लोजेचें मरण येवचें आसा, तो कश्टांचो आसा, हाचे लागीं भोंवन कसलो फायदो? हें ताच्या मनान गेलें जायत. आनी ह्या पासून उद्दी बरें, ताका विकून थोडे पयशे मेळटात, म्हाका फायदो जातलो. आनी ह्या पासून जुदासान ताका विकलो. जुदास ओळखूंक विसरलो आपल्याच इश्टाक जेजू.
तो बाबा क्रांतिकारी हो व्हडलो राजकीय सोडवणार न्ही पूण तो मोगाचो सोडवून शांतीचे राज स्थापूंक तो हांगासर आयला म्हण आनी ह्या पासत जुदासान जेजूचो गात घेतलो आनी पवित्र पुस्तकान आमकां ते महान विश्वासघात मेळटा आमच्याय जिवितान जायते असले विश्वासघात जाल्ले आसात आनी जे भाशेन त्या रुखाचें फूल मेल्लें तेच भाशेन आमचेय जिवीत एके भाशेन मेल्लें आसा कसले विश्वासघात जायत ते जायते विश्वासघात जातात मोगाचे विश्वासघात जातात एके भाशेन ते मोवाचो मूस त्या फुलाचो रोस जिवन गेलो तेच भाशेन जायतीं आमच्याच भाव भयणां जांचो ती मोग करताली इतलो त्या मोगयान एके भाशेन विश्वासघात करून गेला व्हड सांगोन दिल्लें हांव तुजो मोग करतलो तुजे ताय जिवीत सारतलो जावं तें चेडूं वो चेडो आयज विश्वासघात दिल्लो आसा जायते त्या चेड्याचे चेडवाचे जायते ताणें एके भाशेन फायदो घेतला पूण तांकां वेळ पावलो तेन्ना सोडलें आनी हे भाशेन विश्वासघात केल्लो आसा आनी ह्या विश्वासाक घाताक लागून कितलीं आमची भाव भयणां तरणाटीं जावं वाडलेलीं देखून जावं एके भाशेन जिवितान मेल्लीं आसात कित्याक हो विश्वासघात मोगाचो काळजाक रोमलेलो आसा इदूक चड गेल्या भितर आनी त्या पासत आमचींच भाव भयणां आमची मदलीं गोडी तीं आसात पूण जिवितान मेल्यांत तीं दुसरे भाशेचो विश्वासघात आसा आनी तो म्हणल्यार इश्टागोतीचो विश्वासघात जरी तर आमी युट्यूबार देखून गेल्यार आमकां कितलींच कोंकणीन भाशेन गाताची कांतारां मेळटात हिंदीन देखून गाताची एके भाशेन कांतारां मेळटात थंयसर आमकां मेळटा इश्टागोतीचे विश्वासघात जायते आसा आनी कसले ते व्हडले विश्वासघात जाता जेन्ना एक इश्ट आपल्या इश्टाकूच सगळे सेक्रेट सांगता आनी हेच सेक्रेट एके भाशेन विकतात आमी कित्याक म्हज्या फायद्याक लागून आनी ताका ताचें निसवणटण करूंक जाय म्हणून विश्वासघात करतात विश्वासान जे सांगलेले सेक्रेट सगळो दुसरो इश्ट आख्या गांवार एके भाशेन विकता दुसऱ्यांक विकता गांवार घालता कितलो व्हड विश्वासघात इश्टागोतीचो आनी ह्या विश्वासघाताक लागून जायते इश्ट एके भाशेन मेल्ले आसात तिसरे भाशेचो विश्वासघात आसा जो म्हणल्यार एके भाशेन वेपार धंद्यान जाता कितलींच आमची भाव भयणां एके भाशेन पोस्टांक सांपडलीं आसा कोणें सांगलेलें आसा पडे हांव तुजी पासपोर्ट करतां हांव तुजें काम करतां आनी ही बाड्या लोक दुर्बळ लोक ती थोडी बाड्या लोकांचे रीण काडून पयशे दिवन दिल्ले आसा बाबा आपणाक काम मेळटलें आमचें पोट भरतलें पूण तांचेर फोंट मारलेलें आसा तांचे दुडू घेवन नाच जाल्ले आसात आनी असले वेपार धंद्यान विश्वासघात जातात आजून देखून जाता आनी कोण करतात व्हडले शिकलोले जाणार आमी म्हणटात शिकप मनशाक हे भाशेन नैतीक वाटेन आदार दिता वाडोवंक बरें तें वेंचून काडूंक पूण कितें जाता एके फावटी शिकपूच आमकां सोकल्या घाता शिकपूच आमकां एके फावटी आड मांड्यो काडूंक आदार दिता आनी हे भाशेन वेपार धंद्यान कितलींच विश्वासघात जावन लोकांचे दुर्बळ कुटूंब एके भाशेन बिगडलेले आसात आनी चवथ्याय भाशेचो विश्वासघात आसा जो आमी सगळीं तातूंत वांटो घेतात ते म्हणल्यार नागरिकांचो विश्वासघात पर्जा फुडाऱ्यांक विचून काडटा पूण हेच फुडारी वेळ पावल्या उपरांत आदार दिवचे बदले विश्वासघात करतात कित्याक हे वाडला हाचो प्रेस कित्याक वाडला हाचो प्रेस कित्याक वाडला म्हूण विचारल्यार तुका कित्याक पडला असले प्रश्न फुडारी विचारतात तेन्ना पोरजेकूच हे भाशेन विश्वासघात करता आयज संवसार विश्वासघाताचेर आसा जेजूकूय विश्वासघात केलो आनी त्या पासत तो तरतल्लो दुखवलो आमी दुखवलोलीं आसात दवर एकली आयज जेन्ना ह्या पवित्र मिसान वांटो घेता देवाचें उतर आमकां सांगता विश्वासघात मनशाक मारता म्हणून तेन्ना देवाचो आदार मागता जरी तर आमी दुसऱ्यांक विश्वासघात दिला जाल्यार देवान आमकां कृपा दिवं असलें वायट पयस दवरूंक आनी तेच भाशेन जरी तर दुसऱ्यांनी आमकां विश्वासघात केला जाल्यार हो गावो ताचेच कृपेन ताचीच काकुटीन तो पेको म्हणून देवाचोच आदार दवर एकल्याक मागुया सगळीं उबी रावया आनी हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक देवाचे मोगाचे बोगसण्याचे आनी पेकोवणेचें बोल दिवंक बापाचो आदार मागुया
Jesucha, nawan Bapa, आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या फायद्याक पडटा ते देशी न्हय बगोर सगळ्यांचे बरेपणा पासून वावरूंक पावलां मारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Jesucha, nawan Bapa, आमच्या जिवितांत येतोल्या कोश्टांक देवाची खोशी मानून घेवंक आनी कोश्टांतल्यान जैत मेलून घेवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. Jesucha, nawan Bapa, आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानांत भोगतीन वांटो घेतल्यांक आमा सोमेस्तांक तशेंच आयचे तेचांव भेटयलेल्या मेल्विन दायन्स आनी ताचे कुटुंबाक भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन शुभ आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. Jesucha, nawan Bapa, भोव दोळ बापाक कालतिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सोगलीं उबी रावया. म्हजे बाब इंदू म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आपले पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. दोयाळ बापा तुज्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी काकलुटीची दिश्ट घाल. खोस सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुढा रुपान आमी आतां एकटवता. हो एकवट दिसान दीस वाडो आमच्या पुनर्जन्मपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितल्या मोरणाची आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाची भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गोरवाचेर ताणें जोयत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्तीं गोडितां सोडवणेची आमी भोगतीन समोरमता त्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दोलबार संतोसान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखाणटा स्वर्गार. ताची वाखाणणेचे आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgan
तुझ्या वैभवान उंचोली उंचोली तुका सोयसो सर्वेस्पराची नावी ताका उंचोली उंचोली तुका सोयसो. बापा कोरोस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मोरोण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच पुरीन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशा बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पुरगोटुया. तुझ्या कुर्सावानी पुरोर शिवोन पोरणावरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो हांव भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रोगो शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमचे बागयोन बापा फिलिप नेर आमचे गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस्तू दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक जे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची हांगासर एकठांय जाल्ले आसात. आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समोरतात. कोण पिडेंत आसात कोण नोकरी सोदतात. सगल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवर मरी देवाची माय सांगाती बागयोन दवरमता बागयोन तातून आनी सूर आनी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकमणान सोर पदवीदार बापा सोरवंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मोरान दवरून ताणेंच शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून तीर दवरून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुझें राज येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची प्रार्थना दोस आनी आमकां ताळमेत पडूं दिवं नाका वायटांतली आमकां न्ही. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन ओत्रेकता. तर आमकां जीवदार काकलुटीन सूर पातकांतली सुटय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या आसात. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण पवित्र सुबेच्या बाळाचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जे त्या राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सुम्या शांती सुद्दां खाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Ore porvotanami Elias Nobi Sarki Lamaro kadun vechi Koshikenda pautoli Suryaco sangati Tace ce fontace mo Somi Gesù Somi Gesù Somi Gesù What suryaco sangati Tace ce fontace mo Somi Gesù Somi Gesù Somi Gesù Charles Santo Rosto Voi caurar pau paculo Bukizo que lo busco Morir gira sapolo What suryaco sangati Tace ce von tace mo Somi Gesù Somi Gesù Somi Gesù What suryaco sangati Tace ce von tace mo Somi Gesù Somi Gesù Somi Gesù Manado coso pollo Sorgico uno deulo Rucizo sornas lolo Deva baba andalolo Varsuryaco sangati Tace ce von tace mo Somi Gesù Somi Gesù Somi Gesù What suryaco sangati Tace ce von tace mo Somi Gesù Somi Gesù Somi Gesù
प्रार्थया कोनवडे बापा आमचे आत्मीक उदार पोसणाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रोगो दिताय ही सोडवणीचें देणें घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या ताचे वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणीक जिवितान आमकां वांटो दी म्हूण मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं गेल्या मंगळारा दीस आमचें धर्मदान जालां 48,440 रुपीज तुमच्या उदारपणाचेर बागीवन तांतुनीन आनी देवान आपलो आशिर्वाद घालचो सर्वेस्पोर तुमची सोवें आसूं तुमचे सोबे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुज्या फुडें येतां आनी तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल म्हूण कालदेपणी मागतां नोमान तुका भाग्यवंत हातून निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्म दुता खोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मूळ बोर म्हजें मौन जाणवायेन पेटोय म्हजें काडीस प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजी ओडकून घेतां आनी म्हजें कोती बरीत काडीस तुका उक्तें करतां आनी तुजे विंगेन तायल्लो तोच पाडूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां भाग्यवंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हज्या उस्की आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडय तुजे विंगेन आसले बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार ह्या वेळार तुका जाय तें माग उत्सुऱ्यांच्या भाग्यवंत तातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच फावंक तूं राजी आसाय तर तुजे पदवीदार मजूतीन एक हालतिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोंदीन जेजू सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनवती कर आमेन Tuja